मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सुर्वेपोळ्याचे हेडलाईन्स। सुरला साखळीच्या शेतकारांक रानवटी जनावरांक लागून त्रास। शेकरे खेती जेवणाच्या सोदात पिकावळींची करतात नासाडी। शेतकारांचेर आयला हावळ। कुंकळी वाठारांतल्या माखाजाना ग्राउंडाची अवतिकाय। इन्स्पेक्शनां जातात पूण उदरगत ना। खेळा मोगी पळयतात ग्राउंडाच्या दुरुस्तीची वाट। बंगालाच्या उपसागराचेर चक्रीवादळ सक्रिय। गोंयांत विखुरिल्ल्या पावसाची शक्यताय। आयएमडीन आयतारा खातीर दिवंक ना कसलोच अलर्ट, तरी लेगीत जतनाय घेवप थारतले योग्य। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान। सरकार उदरगतीच्या नावान कोट्यांनी पैसे मोडटा पूण ताची देखरेख मात जायना अशीच गत कुंकळी वाठारांतल्या माखाजाना ग्राउंडाची जाल्या, जो तसोच पडून आसा। इन्स्पेक्शनां जातात तरी लेगीत ग्राउंडाची परिस्थिती जैसे थे आशिल्ली पळोवपाक मेळटा। ह्या खेळामळाच्या दुरुस्तीचे आश्वासन कुंकळच्या आमदारान दिला खरे, पूण ते पुराय केन्ना जातले हे मात वेळच सांगतलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आमी आसात ते माखाजानाचो ग्राउंडार आसात आनी हो ग्राउंड जो आसा हो ग्राउंड स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचो आसा। आज तुमी ह्या ग्राउंडार पळयात किती परिस्थिती जाली ती। सरकार भुरग्यां खातीर खेळपाक जाय म्हणून ग्राउंड तयार करता, पूण हांगा मेंटेनन्स नासले कारणान ह्या ग्राउंडाची परिस्थिती बिकट जाले कडेन आसा। आज कुंकळचो आमदार जो आसा युरी आलेमांव हेणें आज इन्स्पेक्शन घेतले कडेन आसा आनी इन्स्पेक्शन हें पळयले कडेन आसा। हें इन्स्पेक्शन घेवपाचें म्हळ्यार हेजो आतां टेंडर जाले कडेन आसा आनी हो बरो ग्राउंड भुरग्यां खातीर करून मेळटो म्हूण तेणें सांगले कडेन आसा। हो ग्राउंड असो उरपाचें कारण कितें काय म्हणलें जाल्यार जेन्ना हांगा एसएसजी फुड्यांक मनीस ना मेंटेनन्स करपाक, म्हणूनच ह्या ग्राउंडाची अशी परिस्थिती जाले कडेन आसा। हांगा सरकारान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन हांगा खुबशे जे काम करपाक जाय हे भुरगे हांगा दवरूंक जाय आसतात, पूण हे ग्राउंड जे आसा इतले कोट्यान रुपये खर्च करून जर मेंटेनन्स जायना जाल्यार करून फायदे कितें काय म्हणून हो लोकां मदीं प्रश्न पडले कडेन आसा। आज सरपंचान माखाजांच्या सरपंचान तेच सांगले कडेन आसा हांगा फक्त स्टाफ नासले कारणान आज ह्या ग्राउंडाची अशी परिस्थिती जाल्या। कुंकळीचो आमदार युरी आलेमावान खेळा प्राधिकरण आणि थळाव्या पंचायत मंडळा सयत फुटबॉल मैदानाची पळोवणी केली। ह्या खेळा संकुलाच्या बिकट परिस्थितीची दुरुस्तीचो खर्च सुमार 2 लाख आसा खंय। ह्या कामाक बेगोबेग सुरवात जातली, कुंकळचो आमदार युरी आलेमावान आश्वासन दिला। ग्राउंड केलेलो म्हाका दिसता ग्राउंडाचे स्लॅब सारखे सायडीन बसपाक लोकांक त्रास जाताले। आनीक जेन्ना गांवचे पादवीकार जावं आमचे सरपंच बागनेल आनी माखाजाना स्पोर्ट्स क्लबान एक प्रयत्न केलो आनीक लास्ट म्हाका दिसता 6 months बॅक हेजें काम करपाचें सुरवात आमी केली। टेंडर जालो आनीक आफ्टर इस्टर हेची सुरवात ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टर इज ऑन बोर्ड। वर्क ऑर्डर तेका ह्या दिसांनी मेळपाची आहा आनीक विदीन द नेक्स्ट 10-15 days हो हें ग्राउंडाचें काम सुरवात जातलें। आय थिंक आफ्टर इस्टर वी विल स्टार्ट। थिंगा एक बरो सुंदर चेंजिंग रूम, ग्राउंडूय मातशें वाडोवपाचो, स्टँड, थिंगा बारीकशें उदकाचे संपाचे जे प्रॉब्लेम जाता म्हाका दिसता होय एक मेजर हांवें लोकांक एक प्रॉमिस दिलेली माखाजांच्या लोकांक। आनीक ताबडतोब म्हाका दिसता आज आमी हिंगा पाड्डेच्या गांवांतूय आहाय ह्या हिंगा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन ऑलमोस्ट 35,000 square meters ऑफ लँड इज देर आनी दीस वॉज एक्वायर्ड ड्युरींग जोखीम आलेमांव जेन्ना आमदार आहलो त्या वेळार। तेज नंतर 10-12 वर्सां हिंगा कोणानूच वासपूस करूंक ना। म्हाका खात्री आहा हिंगा आमचे बरोबर गांवचे सरपंच पंच सगळे आहाय। होय ग्राउंड is part of the budgetary announcement by the Honorable Chief Minister. So we are looking at एक basically हेजे fencing जावपाक आनी हिंगा एक सुंदर ग्राउंड येवपाक आमी जे प्रयत्न केलेले म्हाका खात्री आहा इन द नेक्स्ट 4-5 months हेजे आमी फाउंडेशन घातले। कॉस्ट बी ना कॉस्ट ऑफ गिरदोलीम इज अबाउट 5 crores. This cost we are just working on the feasibility. Makazana already the cost of 2.75 crores has been tendered. And work order will be issued one of these days and the work will start. Sir, एक तो मेंटेनेंस करना ऐसे एक आमगेले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीज अथॉरिटी कितें करता आमचे केला
लास्ट टायम हें केला मागीर मेंटेनन्स ना तेंगे स्टाफ ना म्हणटा ते आमी जायते फावटी तेंगे रिक्वेस्ट केला आतां आमी जुरी सरा सांगून एक आख्खें फूल मॉडिफिकेशन करपाक केला सो चेंजींग रूम नासले स्टँड ना आनी वीथ मातशें लेस आहा ते एक्सटेंड करपा लायला सो आतां युरी सरान सॉल्व हें करून टेंडर जाल्लो आहा सो आतां आमी काम स्टार्ट करतले आफ्टर इस्टर ओके पूण हो फक्त एसएजी खातीर हो उरला तेंची हे मेंटेनन्स ना म्हूण ह्या ग्रावंडा ग्राउंडा स्टेज कितें आहा पळय आमी एवरी टायम टोर्नामेंट करता तेन्ना आमी काट करता तो बट हे पाट केला कितें काम टेंडर जाल्लो आहा म्हणून आमी केलें ना क्लब म्हाका जाणा वेलफेअर क्लब आमी भुरग्यांक हें करपा जाय म्हणून खेळपा जाय म्हणून हो क्लीन करून दिताले सो हे पाट आमी केलें ना कितें काम स्टार्ट केलें आनी मागीर जावपा ना न्ही अशें म्हणून तो दवरलो पळय स्टेज पळय अशें कितें आहा गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. सुर्ला सांखळीच्या शेतकारांक रानवटी जनावरांक लागून त्रास जाता. शेकरे खेती येवन पिकावळाची नासाडी करतात. पळयात शेतकारांची खंत. गोंयांत रानां काबार केल्ल्यान रानांतली जनावरां पोटा पाणयाक लागून आतां लोकवस्तीत पावल्यात. तांकां खाणांक लागून धडपडचें पडटा देखून गोंयची अशी गत जाल्या. हाका लागून शेकरे खेती लोकांच्या शेताभाटांनी येवन पिकावळ काबार करतात. आयकात शेतकारांची खंत. शेती शेकरे कितें त्रास करता तर म्हणजे हे नाल्ल आडसाडा खाता ती पकडून शेकरे ते पकडून आनी तरणे खाता मागीर थोडी पणस धरना पपायो मागीर रोपो लायलो ते आमी कितें म्हणजे वाल ते सगळे खाता बुड्डून खाता. कितें लुकसाण जाता लुकसाण जाता आमकां कितें आतां खाल्ले मागीर आमी ते हे करता न्हू काय येना लुकसाण म्हणजे उडयता ते खावन कित्याक लागीं म्हणून थोडे मातशें उरता जाल्यार खाता ते लुकसाण भरपूर जाता. अशें सगळ्यांक त्रास आसा हे सबन फूल हे सबन एक सायडीन आपण सगळ्यांक त्रास. हांव आसा हांगा आयज वयल्या बाया आमच्या हांगा शेता कुळागरां आसा पूण जाला कितें की हांगा आमकां मेन हे जाता तो म्हटल्यार हेजो रानटी जनावरांचो चडशे हांगा खेती येवन आनी आमचो एक शेकरो ते दोगांय मेळोन आमकां हांगा खूब लुकसाण जाता. नाल्ल बोणे हे पळय आमचे सगळे नाल्लाचे बोणेच वळयता सुपाऱ्यांचे लुकसाण जाता. सो आमकां मोठो इश्यू आहा तो हेचो जनावरांचो तो म्हटल्यार शेकरी आनी खेती ती हांगा खूब प्रमाणान येता आनी आमकां तेज्या खातीर लुकसाण जाता. गव्हर्मेंटाक आमी म्हटलेले की पळोवन सुद्दां गेल्ले की आमकां लुकसाण जाता ती म्हणजे हे जाता ती तेजेर हेंच्यांनी मातशें हे घेवचें बेगीतल्या बेगीन आमकां हे घेवचें की आमकां लुकसाण जाता तेजेर मातशें पळोवन घेवचें तेंच्यांनी. न्ही आतां तुमी सुपारी बी विकपाक व्हरता तेजेर कितें इफेक्ट जाता म्हणजे कांय मेळना. हय मागीर लॉस म्हणजे ती खेती वळयता न्हू सगळी. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत पर्यटकांची दादागिरी जावपाक लागल्या. पर्यटक स्टंट करताना दिश्टी पडटात. पळयात असोच एक स्टंट दाखोवपी व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. टुरिझम जे आसा हे भरपूर वाडले कडेन आसा आनी टुरिस्ट जे आसात हे खूब येवपा लागले कडेन आसात. आनीक आमी एक नांव म्हणले कडेन आसा की आवो जावो गोंय तुमारा हे म्हणून आनी आमी खरेंच आवो जावो गोंय तुमारा हे तुमकां आमी दाखयतात. हांगा टुरिस्ट थोडे येतात ते स्पेशल सोरो पिवपा म्हूण येतात, थोडे येतात ते मजा करपा म्हूण येतात, थोडे येतात ते आपल्या रिलॅक्स घेवपाकूय येतात आनी थोडे येतात ते एक फॅमिली घेवनूय येतात. हे कितलेशे टुरिस्ट जे आसात हे गोंयांत सद्या येवपा लागले कडेन आसात आनी तितूंत भितर गोंयांत येतरेक जशे तेंगे मेन्या मार्त म्हणटात ते भशेन मेन्या मारता आनी ते आपल्यालो जाय तसो प्रताप हांगा दाखयतात. हेची कांय खिणां आसात ते तुमकां आमी दाखयतात. हांगा टुरिस्ट येतरेक सद्याक आमचे गोंयाचे रोड जे आसात ते बरे जाले कडेन आसात. हायवे जी आसा ही सद्या तरी थोडी जाले कडेन आसा, थोडीशी उरल्या आनी ह्या हायवेचेर जेन्ना व्हडले व्हडले ब्रीज मेळटात त्या टायमार खंय तरी ह्या जे भुरगीं यंग येतात तांकां खंय तरी उमेद येता आनी ते सगळे आमी म्हणटात की स्टंट करतात. पूण थोडी स्टंट करतात आनी थोडी जे आसात हे सेल्फी घेवपाक म्हणून
गाडयेचे वयर चडटात सेल्फी घेतात गाडी चालू आसतना आनीक अशें करून इन्सिडेंट जातात एक्सिडेंट जातात आनी लोकांले त्याच बरोबर तेंचे जीव वयतात. हांगा स्टंटूय खूब जावपाक लागले आसा. ही हायवे जे पत्रादेवी साकून जी काणकोण जाल्या ही अप टू नावेली म्हणल्यार हायवे जाले कडेन आसा आनी हांगा खुबशे स्टंट जे आसात स्टंटूय हांगा जाले कडेन आसा आनी हेजे काही जे क्षण आसात ते तुमकां आमी दाखयतात. जेन्ना आमी सोशल मिडियाचेर असले केन्ना दिसते पडटा न्हू वी टेक एक्शन वी सेंड शोकॉज नोटीस ताका चलन दिता सो दॅट मेनी टायम्स आमकां ती केसी मेळना वेन वी नीड इट बट वेन एवर इट गोज व्हायरल सगल्यो केसी मेळून आमी दितात शोकॉज नोटीस ताका चलन दिता. सर ह्यो जर गाडयो जर भायले आसात गोंयची भायले असल्या तांकां कशी हें करता तुमी? भायली गाडी आयल्यार दिव जाता शोकॉज नोटीस धाडटा तेंच्या गांवांत 10,000 रुपया. म्हणजे हेचे पयलीं तुमी धाडले कडेन बी आसा म्हणजे तुमी एक्शन हे घेतात असली जाता म्हण नोटीस धाडपाक बी कितें हें आसा तुमकां आमचे ऑनलायन न्हू सगळे हय. सो तेंचे सगळे डिटेल्स मेळटा आमकां ऑनलायन. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सृष्टी अथानीकार आणि ओमकार देशप्रभू. मोपा विमानतळाचेर खाजगी वाहनां चलोवप्यांच्या आमी विरोधात आसात. आमकां परमिटां आसूनय आमची भाडी व्हरतात. आमचे पोटार येवपाचे बंद करात. उत्तर गोंय रेंट अ कॅब असोसिएशनान पत्रकार परिशदेत मागले. गोंयांत रेंट अ कॅब असोसिएशनाचे पॅसेंजर प्रायव्हेट गाडयो चलोवपी व्हरतात. रेंट अ कॅबा कडेन जायतीं कागदपत्रां आनी परमिशनां आसूनय तांकां फायन घालतात. आयकात रेंट अ कॅब असोसिएशनाक. ज्यो आसा पळय रेंट कार ते लायसन आनी परमिट्स मेळपाक लागून आमी खूब त्रास काडल्या. कोर्टाच्यो दपायर चडल्यो. आतां निमणे गेल्यार आतां रेंट कार परमीट मेळोन आतां आयचे डेटीर आमकां गाडयो दिवपाक मेळना. कित्याक वयता थंयसर कसले फायन घालता. ते सांगता की सांगता ही गाडी दिवपाक अलावड ना म्हणटा. जर तर रेंट कार गाडी तर दिवपाक अलावड ना जाल्यार हेज्या चड बरें प्रायवेटूच गाडी दिल्ल्यो बऱ्यो न्हू. ते आमकां आनी परमिटांनी कित्याक दिल्या ती सांग पळयता. त्यो गाडयो लिगली आसून गाडयो आतां घरा कडेन आसा. हेजो बेनिफीट कितें आमकां तेजो? आता फाटी आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलें की एक ट्युरिस्ट आपलो ड्रायव्हर घेवन येयल्लो आमी घेवन येवना आपलो ड्रायव्हर तो घेवन येयल्लो हांगासर रेंटा कार चलोवपाक की आतां खुबशे इश्यू जाता ड्रिंक एंड ड्रायव्ह जाता आनी कसले जाता. सो तेणी कितें केलें फॅमिलीन तेंची बाकीची पळय आनीक फॅमिली आसली पळय ती एअरपोर्टार लँड जाली ताका ड्रायव्हराक तेंच्या रेंटा कारान धाडलो पिकअप करपाक आनी ती सगळी मायनर आसली. ती मायनर गाडयेन बसताली लगेज घालताली. आतां तो आमचो भुरगो पळय थंयसर प्रेसार उलयला पणजे पळय 3000 तो की तेंच्यांनी तेजी बॅगां ओडली हातीक घेवन ओडल्या पळय कितें आहा आमी ऑलरेडी फुटेज मागलेली आहा तुमी सारके आहा काय आमी सारके आहा तर टायम सांगतलो हे फुटेज येयली की. पूण तुमी हॅरेसमेंट कित्याक करता ट्युरिस्टाक? पयलींच खबर आहा की ट्युरिजम इंडस्ट्री सारकी सोंपलेली आहा. आमी एक अंडर आय टी घातले 4 दीस पयलीं. ते अंडर आय टीचे रिप्लायन तेंच्यांनी दिला की आमचे कडेन एसटी एकूय प्रायवेट गाडयांची कंप्लेंट येवना म्हणून. आनी आमी एप्लिकेशन केल्ल्या एक न्हू ना म्हणल्यार 10 एप्लिकेशन केल्ल्या प्रायवेट गाडी धरच्यो म्हणून. अजून डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान एक गाडी प्रायवेट धरूंक ना. मोपा एअरपोर्टार फूल टावटींग जाता. टॅक्सीवाले येता थंय टॅक्सी म्हणून भाडी मारता. आमी केन्नाच वचना ते रेंट कार म्हणून. आमच्या ऑफिसांतसून आमी भाडी करता ड्रायव्हर धाडटाले आमी. आतां आमी ते बंद केला कस्टमरांक आमी हांगा आपयता. आतां अशें जातलें लास्टाक आमकां कितें करचें पडटलें की आमच्यो टॅक्सी बी हांगाले आपयता थंय हाडच्यो पडटल्यो पिकअप ड्रॉप करपाक. हेंकां जर हाडूंक लायत हे कितें करता आमी 1200 व्हॅल्यून 1200 करता. हे कितें करता 1100 करता आनी आपली गाडी भायले दिता. ते कस्टमर हांगा पावत ना आमकां. सो आमी कितें केल्लें त्या खातीर ऑनलायन चालू केल्लें. आमी ऑनलायन एपाकूय रेडी आहा. जर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जर हे करता आमी ऑनलायन एपाकूय रेडी आहा की हांव आतां सद्या ऑनलायन जायत. हो जो इशू रेंटा गाडीचो जो इशू आहा पळय पिकअप एअरपोर्टार करप ना रेल्वे स्टेशन करप ना आमी सगळे एज अ कम्युनिटी डिसायड केला गाडयो धाडप ना. जेन्ना कस्टमर एक मेडिकल एमर्जन्सी बऱ्या वायटाक कोण सोडूंक वयता वा हाडूंक वयता कोणाक ते खंय बरयल्या एअरपोर्टार येवपूच ना म्हणटा. पुलिसान म्हाज्या गाडयेक स्वता आनी तुमचो पयलींचो हेजेर पळय म्हाज्या गाडयेक फायन घातल्या एअरपोर्टार गॅस फक्त सोडून ड्रॉप करून गेल्या ती. तेजेर म्हाका फायन येयल्या. जेन्ना म्हाका फायन येयल्या तेन्ना विचारल्या उपरांत ते म्हणटा ना हांगा अलावड ना. खंय बरयल्ल्या? आयज आमी जो उलयत वता की एअरपोर्टार दिवप ना हे फाल्यां एसटीए मिटींग पास करता तितूनय ते घालतले. एसटीए म्हणजे एक जाला कितें आयज उलय फाल्यां तुका घालता. मिडियाचेर कशें आयज उलयले फाल्यां रिजल्ट्स मेळटा तो एसटीए इम्प्लिमेंट करता. रिजल्ट्स येना. रिजल्ट येवपाक जाय जाल्यार हितून गव्हर्मेंट मदीं पडोवंक जाय. एसटीए इज नॉट द ओनली फायनल डिसिजन. तुम्ही कस्टमर वता स्वता नाका आमी ओगी रावचे रावचे ना. कायदेशीर आमी आतां कितें प्रोसेस आहा तो आमचो चल्लोला आनी आमी हेचे फुडें एअरपोर्ट अशें येवचेच ना. आमी लिगली एक 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर तुमकां कितें तें कोवतले कायद्यान दिवंक जाता काय ना जाता आमी कायदेशीर वयतले. आमकांय लोफडे नाका मात तुमी तरी कस्टमराक सतायतात अशें
जाल्यार आमी ओगी रावचे ना. आमी येना, आमी येता जाल्यार तुमी इशू करा. आनी तुमी म्हणटा पळय आमी पुलिसाक धरून तांकां धरून दिता. तुमी पुलिसाक धरून कित्याक दितात? पुलीस जाय जाल्यार धरतले. ते पुलिसांचे प्रॉब्लेम, RTOचे ट्रॅफिकाचे प्रॉब्लेम. तुमी तितून लफड्यान पडनाका. तुमचो धंदो थंय धंदोच करा, तुमचो तुमी भाटी मारा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. विनर्स नेवर क्विट अँड क्विटर्स नेवर विन. एक खरी स्पोर्ट्समॅनशिपातली ही गजाल. चिंचणी रावपी रेयान बारेटो अय्यर 10 वर्सां पिरायेचेर स्विमिंगात वेचून काडिल्लो भुरगो आता ज्युनियर ऑलिंपिका खातीर अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कात वचून गोंय तशेंच भारताचे प्रतिनिधित्व करतलो. पळयात रमेश नायक रावताचो हो स्पेशल रिपोर्ट. तुम्ही जाण आसतले की आमी खंय खंय पावल्यात. इंडिया इज अ ग्रेट म्हणटात आनी एक ग्रेटच आसा. आज आमी तुमकां दाखयतात की रायन बारेटो अय्यर जो 10 वर्सांचो भुरगो आसा आनी हो चिंचोणे गांवचो आसा आनी ह्या भुरग्यान सद्याक स्विमिंगात आज तेणे मेडल घेतले कडेन आसा आनी तो भुरगो जो आसा हो अमेरिकेक स्विमिंगाक वचपाचे आसा. तो सुद्धा ऑलिंपिकाची एक चॅम्पियनशीप आसा थंय आनी त्या ऑलिंपिकाक आमगेलो इंडियेच्या मार्फत हो जो रायन बारेटो अय्यर आसा हो रिप्रेझेंट करता. हो एकच भुरगो जो आसा हो गोंयच्यान वचपाचो आसा आनी तो इंडियेक रिप्रेझेंट करतलो. ह्या भुरग्या कडेन आनी ताची फॅमिली कडेन आमी विचारून घेवया की तूं एक ह्या स्विमिंगाक कितलो म्हणल्यार तुवें टायम दिलो, कितलो टायम तूं काडटा, कितलो टायम तूं ह्या एका प्रॅक्टीस केल्या हे तेच कडेन विचारून घेवया. आनी त्याच बरोबर अमेरिकेक वचून जे रिप्रेझेंट करप म्हळ्यार हे फकाणाची गोश्ट न्हय. आमी म्हणटात इंडिये बरोबर गोंय जें आसा हें उंचले पांवड्यार आसा. खरेंच आमकां गोंयचो अभिमान आनी गोंय हें उंचे पांवड्यार आसा हें स्पोर्ट्सा वयल्यान दाखोवन दिता. स्पोर्ट्स हो खरोच आरोग्याक बरो आसा. आमी सरकारा कडेन मागतात आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी कडेन मागतात जेन्ना असली चॅम्पियनशीप जाता आनी ह्या चॅम्पियनशिपीक जेन्ना आउट ऑफ इंडिया वयतात आनी इंडिया सुद्दां जर खंय रिप्रेझेंट करपाक वयतात तर तांकां स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन फूल तेंक दिवचो आनी तांकां वयर काडचें ताकी गोंया बरोबर आमची इंडियेचें नांव जें आसा हें वयले पांवड्यार पावतलें. Proud to represent my country and hope one day to swim for India in the Olympics. I swim 2 hours every day in New York, and I work hard and I need separate pools for like diving, and I have a swimming competition every 2 weeks. And I swim at 5 sometimes every morning and in the evening also after school. How many times you are spending on this swimming? I swim 6 days a week, 2.5 hours a day, and we have workouts for 1 hour before every practice. Today what you are feeling? I feel proud to represent my country for swimming and hope one day to make it to the Olympics for India. Okay. Today I leave tonight to go to America, and I will miss Goa because the pools are very relaxing and the weather is nice. But I'm looking forward to going back to America and training hard. I feel so proud. He works so hard. He's only 10 years old. We're from Goa. Me and my husband don't know how to swim, but all our family are soccer players and sportsmen from Goa. So I feel really proud that, he's swimming today in America, but hopefully one day he just made the Junior Olympics in swimming last year when he was 9 years old. He made the Junior Olympics in swimming again this year, so hopefully one day he can swim for India. That would be our dream. Okay. So what message you are giving to others? Especially for the Goans, I feel like sports is in our blood. So many of us have soccer players and great sportsmen in our family. And when you get the right opportunity, you see that our children can do really well. So, I would hope that more children like my son can, make our country proud because we are, great people with great history of sports. And so I hope that our children can continue to get chances to represent the country. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बंगालाच्या उपसागराचेर चक्रीवादळ सक्रिय उरिल्ल्यान सप्तकाच्या शेवटाक विखुरिल्ल्या पावसाची शक्यताय आसा. तशेंच कांय कडेन गडगडाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन आयतारा खातीर हवामानाचो कसलोच अलर्ट दिवंक ना तरी लेगीत जतनाय घेवप योग्य थारतले. व्हड प्रमाणात पावस पडचो ना, पूण कांय वाठारांत
आडवेळ्या पावसाची शक्यताय आसा. सध्या 2 हवामान वेवस्था सक्रिय. पावसा वांगडाच चडशे ढगाळ आकाश आनी उष्ण आशिल्ल्यान परिस्थिती अस्थिर उरल्या. दमट हवामान आसपाची शक्यताय आसा. तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसपाचो अदमास आसा. सप्तकाच्या शेवटाक विखुरिल्ल्या पावसाची शक्यताय. गडगडाच्या पावसाची शक्यताय. आयतारा IMDचो अलर्ट ना. पूण लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. उष्ण आनी दमट परिस्थिती. तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. सकाळी पडटले धुकें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. हो आसचो.